गोंयांत विविध धर्माचे लोक एकचारान रावतात. केस्तांवां, मारामाऱ्यो, दंगली देशाकूय कोताक येयनात. देखून त्यो गोंयांतूय कोताक येवच्यो नात. हाच्या आदीं जाणी हो अनुभव घेतला ते शाणे जाल्यात. रामनमीचे मिरवणुके वेळार वास्को इस्लामपूरचे मशिदी कडेन वादाची कीट पडली, पूण पुलीस यंत्रणेन नियंत्रण दवरिल्ल्यान परिस्थिती आटोपात उरली. उत्सवाचे दीस वास्को येथे चालल्यात. हिंदू भावांची रामनम, मुस्लिम भावांचो रमजान आणि ख्रिस्ती भावांचो ईस्टर सगळ्यांची तयारी चल्ल्या. उमेद सगळीच कडेन आसा. खरें म्हटल्यार एकचारान मेळून मिसळून वा एकमेकांची मजतीन सहकार्यान करपाची योग गजाली. वास्को तेका दिश्ट लागपाचो वेळ येयल्लो, पूण पुलिसांनी योग्य वेळार हस्तक्षेप केलो आनी प्रकरण आटापात हाडलें. पुलीस वा वास्कोच्या लोकप्रतिनिधीकच न्हू, लोकांकय एकचार जाय. झगडी केस्तांवां कोणाकच कोताक येवची नात. पूण अशा घडणुका फाटल्यान अदृश्य शक्त आसा काय कितें हें उक्ताडार येवप ह्यूय काळाची मागणी. घेवया वास्कोचे घडणुकेचो वेध. कितें जालें नेमकें पळयात. रॅली कुट्टाळेसून स्टार्ट जाली आनी बायणां पावपाची आशिल्ली, पूण खंय तरी इस्लामपुरा खंय तरी ते म्हणटात की स्टोन पेल्टिंग जालें. आनी स्टोन पेल्टिंग जातकूच एज अ रिएक्शन ते सगळे वचून कितें मस्जिदी कडेन बोवाळ जालो आनी दोनी हातूंत भितर मारामारी जाल्यो. आनी देन आमी पुलीस स्टेशनार आयले. हांव DYSP कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो. सो बोथ सायड्स क्रॉस कंप्लेंट्स आसात. सो आमी DYSPक आनी PIकूय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिलां की हे असले पयलीं केन्ना घडूं ना आनी हाजेय फुडें घडपाक ना. सो हो मॅटर कितें तो एंड जावपा जाय. आनी हुएवर इज द कल्प्रीट, आतां तांचे कडेन CCTV फुटेज आसा, कितें आसा, सगळ्यो घेवन पुलिसाच्या हातूंत भितर व्हेरी फेर एंड फेर लेट देम इन्वेस्टिगेट. सो तातूंतल्यान निश्कर्श येतलो की कितें जालां तें एक्चुली. सो दे वील डू देयर इन्वेस्टिगेशन. म्हाका दोनूय ग्रुपां कडेन अपील आसा की गोंयान आमी सगळे एका बरोबर रावतात, शांतीन रावतात, पिसफुली रावतात. सो दोनूय ग्रुपां कडेन मागता की तुमी रेस्ट्रेंट दवरचो. पुलीस आपलें इन्वेस्टिगेशन करता आनी ताचो निर्णय येतलो. मस्जिद आमची एक 300 मीटर भितर आसा आनी रॅली मेन रोडासून वयताले. सो स्टोन पेल्टिंग ते फक्त आवाज केले आनी तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्टिगेट करून आमची मस्जिदा कडेन गेले. मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आनी आमचे भुरग्यांक अटॅक केले. इट्स अ क्लियर कट, इट वॉज अ वेल प्लॅन. म्हणल्यार आमचे कितले बी लोक असले ते इस्लामपुरा मस्जिदाची कमिटी, ते फ्रेंड्स, आमचे हिंदू भाव सगळे आसून आमी एक कूल सगळे थिंगा स्टॉप केले आनी आमी पुलिसाक आपयले की पुलिसान तुमी एक केस फुडें घेवपाक जाय, पुलिसान एक्शन घेवपाक जाय. आमी पुलिसा कडेन एकूच मान्य दवरलेलें की बाबा कितें जालां तें रॉंग जालां आनी आमी कांय इश्यू घेवचो ना. पुलीस हॅव टू टेक द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हँड आनी कॅच द कल्प्रीट. आनी आमी तांकां फुटेज दाखयला. आमचे मस्जिदा कडेन कॅमेरा बी आसलो, ते फुटेज दाखयला. प्लस आमचे खुबशे फ्रेंडान आमचे मोबायलाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केला. सो दॅट कल्प्रीट हू हॅव वेंट इनसायड, कोण मस्जिदाच्या भितर गेला पळय तेंचो क्लियर कट पिक्चर आसा. आनी हांव म्हणना की बाबा स्टोन पेल्टिंग जावना म्हणलें, जालें आसतलें, कोण तरी केला. सो कल्प्रीट कोण आसा पळय ताका बी तुमी अरेस्ट करपाचें. बट आमचें मान्य आसा टू कीप एवरीथींग पिसफूल. तुमी ते कल्प्रीटाक धरपाचें आनी तांकां अरेस्ट करपाचें. कित्याक तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला. हँडिकॅप भुरगे, तो ताका कांयच खबर ना. ते स्वताक सांगता की बाबा अशें आसा, ते ब्लॅक टी शर्ट घालून गेलो, धांवलो आनी मारलो कोण, तो व्हायट टी शर्ट घालून बसलो तो. आनी तो भुरगो हँडिकॅप, तो सारको उलोवपाक बी शकना. सो मागीर आमी सगळे जाण पुलीस स्टेशनार आयले आनी पुलीस स्टेशन एकूच डिमांड केली. आमचो लोकल MLA आयलो, संकल्प बाब आयलो, फिलीप आयलो, सगळे आयले. बाबा आमकां एकूच जाय, आमकां पिसफूल जाय आनी जो कल्प्रीट आसा तांकां धरपाक जाय आनी तांकां अरेस्ट करून तेंचेर केस फायल करपाक जाय. दोन समाजां मदीं वा धर्मियां मदीं साद्या सुद्या कारणां वयल्यान एक एकदां संघर्श जातात, पूण ते निपक्षपणान हाताळप पुलिसांचें काम. अशा वेळार वास्को पुलिसांनी कितें केलें, कितें करपाक सोदतात तें सांगता वास्कोचो DYSP सलीम शेख. आयकात. काल एक्चुअली रामनवमी म्हणून एक तांच्यांनी रॅली काडपाची आशिल्ली. दोन ऑर्गनायझेशन आमचे हिंदू ऑर्गनायझेशन आमचे परमिशनाक पावले. सो आमी एक ऑर्गनायझेशनाक परमिशन दिलें. ऑल्सो सिमिलरली एट सेम टायमींग
इवनिंग टायमिंगाचेर एक कॅथलिकाचो आतां गूड फ्रायडे बी लागीं आसा, इस्टर जावपाचो आसा, सो तेतून ते पाज म्हणून तेंचो एक प्रोसेशन आशिल्लो सेंट एंड्रूज चर्चीचे अप टू मांगुरी. आनी एट द सिमिलर टायम जे हो रमजान मंथ, होली मंथ ऑफ रमजान मुस्लिमां चलता, सो तेंचेय नमाज चालू आसा. सो ते हितून कांय कनेक्शन नाशिल्लें, बट आमी दोनी आपलो पाजाचो प्रोसेशन आनी राम नामाचो प्रोसेशन दोनी रॅली ताका दोगांनी क्लॅश जावपा नाका म्हणून आमी एडुकेट प्रिकॉशन घेतलेले. टायमिंगूय तांचे स्टॅगर्ड केले ताका दोगांनी सांगून आमी. आनीक अशें करून सगळें बरें बंदोबस्त दोगांयचो जाल्लो. आतां जालें कितें, लास्ट टेल एंडाक येता आसतना एक तांचो इशू आयलो की तेंचो आमकां लास्ट टेल एंडाचेर एक एलिगेशन आयलो सेईंग दॅट कोणे तरी स्टोन पेल्टिंग केलें म्हणटा. स्टोन पेल्टिंग केलें एकटे एका आनी तांकां थोड्यांक फातर लागलो म्हणून. बट तितून व्हेरिफिकेशनाचेर हे विचारपाक मागीर लोक आमचे हिंदू भाव काडले आनी मस्जिदे कडेन, थंय मस्जीद आशिल्ले नियर बाय, मस्जिदान गेले आनी थंय कोण तरी एकटो भुरगो धांवता आसतना तो एक स्पेशल चायल्ड आशिल्लो. सो ताका हेंच्यांनी धरलो ताका. तो सगळे धांवता म्हणून वय धांवपाक लागलो कितें जालां काय म्हणून. सो ताका तेंच्यांनी मातसो मारलो ताका धरून भुरग्याक अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें आनी तेजें आमी मेडिकल बी केलां. आनी हे जातकच थंय मातसो मस्जिदीन नमाज करताले आमचे मुस्लीम ब्रदर्स आनी तितून तेंच्यांनी कमोशन जालो आनी ते भायर आयले. हे हितून आमचे पुलीस थंय जे रुटाक आशिल्ले थंय PI नितीन हलर्णकर विदीन 3 to 5 मिनिट्स भितर थंय मस्जिद कडेन गेलो आनी सिच्युएशन कंट्रोलान हाडलें आनीक तांकां मागीर डिस्पर्स केलें, ते सगळे गेले. बट बाय द टायम थोडे एजिटेट जाले मुस्लीम ब्रदर्स आनी ते मागीर म्हणपाक लागले आमचे हांकां मारले, ते भितर मस्जिदान आयलो. आमी म्हणलें ओके फायन, वी वील सी. सगळे कडेन तुमचे CCTV आसा, CCTVचेर आमी एसेस करया कितें जालो तो एक्चुअली फॅक्ट. कोणे मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदान गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले ते म्हणटा आपूण चप्पल शूज घालून भितर गेलो म्हणटा. आनी थंय थोडे स्लोगन्स दिले जे तेंचे अगेन्स्ट होता ते तशें स्लोगन दिले आनी अशें कितें म्हणपाक लागले. सो ते आमी सांगलां तांकां आमची कंप्लेंट तेजी घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता. आमकां व्हेकल्स नंबर मेळटले, तेंचे कोण लोक आसात तेय आमकां मेळटले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.